जाणवायच्या पुस्तकावेलें वाचप. राजानो, आयकात आनी समजून घेयात. पयशिल्या गांवच्या नितीदारांनो, शिकात. पुष्कळ लोकांचेर अधिकार चलयताल्यानो आनी आपणा खाल खूब लोक आसा म्हूण गोरवान भरलेल्यानो, आयकात. कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोववर्त्या देवा तावन येता. तोच तुमच्यो कोरण्यो कोसाक लायतलो आनी तुमीच तुमची मनां विस्काटावन पळयतलो. ताच्या राजाचे कारभारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर, वो देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक नात तर, अवचीत आनी कांपेऱ्यान तो तुमचेर देंवन येतलो. उंच जाग्यांचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. ल्हानविकांक दयाळायेन बोगसणें मेळटलें, पूण बळवंताक बोळान खास्त पडटली. कित्याक सोगता सोरवांचो धोनी कोणाचेच मुखार आलचो ना आनी खंयचेच व्हडपणाक तो मान बागोवचो ना. कित्याक ल्हानाक तशें व्हडांक ताणें केल्यांत आनी सगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांक कडक जोडटी रावता. होय, जुलुमदारांनो, तुमी जाणवाय कितें तें ओळखून आनी तिचेर आड वचना जावंक हांव आतां उलयतां तीं उतरां तुमकां कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणांनी सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो. आनी पवित्र वस्तूंचे शिकोवण घेतलां तांकां तांतूनच आसरो मेळटलो. म्हणटूच म्हज्या उतरांक आशेवन रावात. तीं उतरां अत्रेकून अत्रेकात आनी ती तुमकां शिकवण दितली. देवाचें उतोरें. देवाचो व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, उठ देवा, प्रितुमीची मनसुबी कर. म्हणुया, उठ देवा, प्रितुमीची मनसुबी कर. दुर्बळांक आनी अनाथांक न्याय नितीन राखात. दोलडिरांक आनी दुबळ्यांक नीट करून दियात. दुर्बळांक आनी गोरिबांक सोडुयात. नोश्ट्यांच्या चोपक्यांतली तांकां निवारात. सबाब, उठ देवा, प्रितुमीची मनसुबी कर. तुमी देव, तुमी सगळे भोववर्त्या देवाचे पूत, अशें हांवेंच तुमकां सांगून दिल्लें. तरी आसतना हेरा मनशा भाशेन तुमी मरून वेतल्यात. खंयच्याय कुंवरा भाशेन तुमी सोकला पडटल्यात. सबाब, उठ देवा, प्रितुमीची मनसुबी कर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. जाता तें जावन सगल्या वस्तूंनी आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. सर्वेस्पराक सोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसलाक वेता आसतना सामारिया आनी गालिल्या हाचेशी वेळान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलेल्या 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून ताणें म्हणलें, जेजू गुरुजी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी आयदनिकाक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देकोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडून ताणें ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामरेकार आसलो. जेजू ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? हे परक्या मनशा भायर परत येवन
देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, उठ आनी वच, तुज्या बावाटान तुका बरो केलो. नियाळाक आदार. भाग्यवंत लियो पवित्र सोबेचो महापाप साहेब म्हूण ताका दर्जो दिलो, कित्याक तो भावाटान पवित्र सोबेची शिकवण राखतालो आनी सांबाळटालो. पवित्र सोबेंत 2 तरेकवार जोम्याची अंतोर आनी वेगळोचार पयस कोत्तालो आनी शांती हाडूंक वावुरतालो. भाग्यवंत लियो पवित्र सोबेंत भावाटाचेर आडकोळ हाडटल्यो हेरिसीस जसो पेलागियन मानाच्यान हांचेर झूज करून कातोलीक भावाट राखता आनी सांबाळटा. आनी पाप साहेब कसो आपले पुर्जेक सवें बरो अखोंड गवळी जाता. जेजू भावाट पोसरावंक आनी किरावंक हाडूंक जाय तो वावुरलो. जेजूकूय सोंपें जावंक ना. बापाचो मोग भावाटान पुर्जेक परगोटूंक ताकाय सुमूर्तीचेर आड शिकोवन हाडटाले फारिजेव, साडुसीस आनी शास्त्री परतून परतून आव्हान दिताले. जेजू दुसऱ्यांक पेकोवणी दिताना आनी मिलाग्री करचे पयलीं भावाट तपासतालो आनी ह्याच भावाटाची शिकवण वरवीं ताका नवें जिवीत दितालो. आमकां पवित्र सोबेंत जियेतना जायते आमचे दुसऱ्या क्रिस्ती जोम्याचे जावं प्रोटेस्टंट, बिलिवर्स, जेहोवा भाव भयण्यो येवन आमचो भावाट तपासतात आनी आमकां आपल्या जोम्यांत वाडून वावरतात. तांचे आड शिकवण आयकून हांव तांचो गुलाम जालां काय? व इतल्या वर्सां भावाट रोखडोच जिरून उडयला? ना, अशें जावंक घडना, कित्याक आमी थीर क्रिस्ती म्हणटोच दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत कश्टांतल्यान आमी जेजूक गोवाय दिवंक गरजेचें. मागणें, क्रिस्ती भावाट सदांच जिवो धरून तो कोण्यांतल्यान जिवंक आनी जिवी गोवायकी दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.